राती प्रियोळा रस्तो क्रॉस करताना गाडयेचो धक्को बशिल्ल्यान ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो. थळव्यांनी ताका पयल्या उपरांत राना खात्याच्या कानार घाले. राना खात्यान ताका उपचार दिवपाक सुरू केल्ले, मात उपचार दितना तो सोंपलो. घडणूक घडली तेन्ना ताका वेळार जाय तशें ट्रिटमेंट मेळ्ळें ना म्हूण थळावे सांगतात. दोतोरूय खंय नाशिल्लो. तो सकाळी मेरेन आसलो, मात सकाळी जीव सोडलो. ब्लॅक पॅन्थर हो गाडी मारल्या कोण्या प्रियोळ हांगा आनी मागीर आमी बेगीनूच ते सायटीर गेले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो, खूब जाणांक ट्राय केलो कारण रातचो टायम आसता. मागीर तांणी थोड्या वेळान एक वरभरान मागीर येता म्हणून सांगलें. म्हणजे तातूंत जीव आशिल्लो. म्हणजे जेन्ना आमी लागीं गेले एक दोनदा आमच्या आंगार येवपाक ट्राय केले. जेंकां ट्रिटमेंटाची कांयच आमचे कडेन फेसिलिटी ना. एड सुद्दां जी आसा ते सुद्दां ताका दिवपाक कांयच मेळूना. तेजे तोंडांतल्यान मात रगत मातशें येतालें. मागीर आमी खुबशे प्रयत्न केले फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट करपाचे, पूण फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट जायना जालो. मागीर आमी मार्दोल पुलीस स्टेशनाचे पुलिशेक कॉन्टॅक्ट केले नंतर एक पुलिसाची एक PCR आयले. तेंच्यांनी मागीर फॉरेस्टाक बी कॉन्टॅक्ट करून फॉरेस्टाचे लोक आयले. पिंजऱ्यान बी तो रावून आमकां पळयतालो, म्हणजे बरो आशिल्लो तो. Actually, इधर का locals and police party they have found with Black Panther side में ना इंजू होके साइड में it was ना about to जना लाइफ का ना थोड़ा सा ना वो लास्ट स्टेज का. काल एक राती एक ब्लॅक पॅन्थर कोण्या प्रियोळ हांगासर रस्तो क्रॉस करताना ताका स्पिडीन जी गाडी वताली ताणें तो धपको दिल्ल्यान तो राती 2:30 सुमार तो सायडीच्या रस्त्याक पडलो. NGOज थंय पावले. जवळ जवळ एक वरान खंय थंय फॉरेस्ट येयले. फॉरेस्टान ताका पिंजऱ्यान घातलो आनी मागीर पिंजऱ्याक घेवन ते सकाळी तेन्ना सकाळी खंय ताणें प्राण सोडले. पण म्हाका दिसता कसलेच तरेचे ताका फर्स्ट एड जावं हें ते दिवपाची तेंच्यांनी म्हाका दिसता ताका हें करूं ना. कारण 24 तास दोतोर हो म्हणटा खंय एनिमल हजबंड्रीचो हो एवेलेबल नासता. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता फर्स्ट एड हेंचे कडेन तरी आसा काय म्हणून, पण फर्स्ट एडूय म्हाका दिसता ताका कांय दिवना. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.